Sirach, Chapter 34. स्वप्न. निर्फळ आणि खोटी आशा मूर्खांक फसयतात आणि स्वप्नां पिश्यांक पाकां लायतात. स्वप्नांचेर विस्वास दवरप म्हणल्यार सावळेक धरूंक आनी वाऱ्याच्या फाटल्यान धांवलोल्या भाशेन स्वप्नां आनी आरशा मोदें वेगळो चारना. ताचे फुड्यांत उबो रावशी जाल्यार तातूंत तुका तुजेंच मुखामळ दिश्टी पडटा. मेळ्ळेपणां कितें नितळ करूं येता आनी फसवण्या उदेशी खरेपण कशें पारखूं येता. बाकीत शोकून आनी स्वप्नां ह्या सगळ्याक अर्थ ना. हें सगळें गर्बेस्त बायलेच्या स्वर कल्पना भाशेन. भोवत्या देवान दूत कसो धाडल्या शिवाय कोणाचेरूच तूं पातयेना काय. कित्याक स्वप्नांनी जायत्या लोकांक वायट रस्त्यान व्हेल्यात आनी तांचेर पातयेतले व्हडाक दुखाक सांपडल्यात. उपदेश पाळूंक तसल्या फटिंगपणाची गरज ना आनी जाणवाय प्रमाणीकपणान पूर्ण जाल्या. प्रवास. खूब भोंवड्यो केलोल्या मनशाक जायत्यो वस्तू समजतात आनी खूब अनुभव आसलोल्या मनशाचें उलोवप समजिकायेन भरलेलें आसता. अनुभव नासलोल्या मनशाक भोव थोडें समजता, पूण प्रवास केलोलो मनीस प्रत्येक परिस्थिती हाताळपाक शकता. म्हज्या भोंवड्यांनी हांवें जायतें पळयलां आनी म्हज्या उतरांनी सांगूंक जाता ताचे परस अदीक अनुभवलां. जायते फावटी हांव मरणाच्या संकश्टांत पडलां, पूण हांचेच उदेशी हांव जिवो उरलां. सर्वेस्पराची भक्ती करतल्यांचो आत्मो जिवंक शकतलो, कित्याक तांकां निवारपाची पदवी आसा. ताचेर तांचो विस्वास आसा. सर्वेस्पराची भक्ती करतलो तो सदांकाळ जियेतलो. सर्वेस्पर ताचो भुरवांसो जाल्यार तो कोणाक भियेचो ना. सर्वेस्पराची भक्ती करता तो मनीस भागी. तो कोणाचेर विस्वास दवरता, ताका कोण सांबाळटा. आपणाचो मोग करतल्यांचेर सर्वेस्पराची नदर आसता. तो तांची पदवेदार राखण आनी मजबूत आलाशिरो. अरण्यांतलो वारो आडावपाक धाल आनी दनपारच्या वताक आडावपाक तो आलाशिरो. आडलोन पडना जावंक तो राखणो आनी भूंय पडना जावंक तो विस्वास. तो तांकां आनंद भरीत करता आनी तांच्या दोळ्यांनी चकमक घालता. तो तांकां भलायकी जिवीत आनी आशिर्वाद दिता. त्याग. बेईमानपणान मेलयलोल्यो वस्तू देवाक भेटोवप म्हणल्यार ताच्यो खेबडायो करप. अधर्मी मनशांच्यो भेटोवण्यो मानून घेवपाक शकनात तसल्यो. देवाक मानिनात तांचे त्याग देवाक मात्तूय धादोसपण दिनात. कितलेय त्याग केले म्हणून तांच्यांनी आपल्या पातकांचें बोगसणें मेळोवन घेवपाक जावचें ना. गरिबाचे मालकेचें एक जनावर चोरून भेटवणी करप म्हणल्यार ताच्या बापायच्या उजीर एका भुरग्याचो खून केलोल्या भाशेन जाता. एका गरिबाचें चिमटीभर जेवण खरेपणी ताचें जिवीत कशें. तें ताचे कडल्यान काडून घेवप म्हणल्यार एक खून केलोल्या भाशेन. एका गरिबाच्या पोटाक पावना तसलें जेवण काडून घेवप म्हणल्यार ताचो खून करप. एका वावराड्याची मजुरी दिनासतना रावप म्हणल्यार रगत वारोवप. जर एकलो बांदता आनी दुसरो मोडटा तांकां त्रासां शिवाय आनी कसलो फायदो जातलो. जर एकलो आशिर्वाद दिता आनी दुसरो शिराप घालता तर सर्वेस्पर कोणाचें आयकतलो. एका मोड्याक हात लायतोच उदक न्हांवन त्याच मोड्याक पत्तून हात लायलो जाल्यार न्हांवन कसलो फायदो जालो.
जर तुज्या पातकांच्या फारीकपणा खातीर तुवें उपाशणां केलीं आनी उपरांत नव्यान पातक केलें, तर तुज्या सारक्या मनशाची मागणी कोण आयकतलो? स्वताक धोंडवून दिवन कसलो फायदो जालो? देवाचें उतर हें